काँग्रेस हावसान कसो रिस्पॉन्स वयता आनी कितें? अच्छा खुबशे आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर मेळून गेल्या. एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन जो ITIचे टिचर्स सगळे इन्स्ट्रक्टर्साचे एसोसिएशन आशिल्ले ते एक मेळून गेल्या. आनीक वेगळे वेगळे इश्यूज थोड्यांनी हाडल्यात. आज यूथ काँग्रेस आमचे DJPकूय मेळपाक गेले आनी बाकीचे डेलिगेशन तो कुडतोरीचो इश्यू. सो चलता पार्टीच्यो एक्टिविटीज. ओके, दुसरें म्हटल्यार आमी पळयलें की पणजे सान सुरेंद्र तुमकां मेळपाक येयलो, जो ऑलरेडी हितून आहा की आपूण इलेक्शनाक आहा. तुमचें कितें भासाभास आसा? ना तो येयल्लो आनी कसले गेले तेणी एक लेटर दिल्लें की पणजेन एक गव्हर्मेंट बिल्डींग आशिल्ली ती मोडल्या, पूण तितून आशिल्ले वोटर्स आजुनूय दवरलेले आसा. आनीक इवन हांवें जेन्ना इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्लें अगेन्स्ट द सिटींग CM, तेन्ना त्या गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्साक रिटायर्ड जावन तितले ते सुद्दां तेंचे वोटर्साचेर रोलाचें नांव आशिल्लें. सो तेणें एक लेटर दिल्लें डिलिशनाक आनी गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. आय मीन टू से इलेक्शन कमिशन, कलेक्टर इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. सो तो इश्यू घेवन येयलो आनी तेन्ना ही सेड वी हॅव टू टेक दीस इश्यू. दॅट्स ऑल. दुसरें तेणें सांगलें की आपल्याची तयारी पणजे सायडीन सगळी जाल्या, फकत प्रेजिडेंटाचेर आहा. कॅन्डिडेट जावप आनी कॅन्डिडेट जावपाक तयारी करप तांकां सगळ्यांक फ्रिडम आसा. जो जो काँग्रेसमॅन आसा जाका दिसता की आपणें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय, तो आपली तयारी करता आनी तेका कोण आडोवपाकूय शकना. सो प्रत्येक काँग्रेसमॅन हॅज फूल रायट टू क्लेम द पार्टी नॉमिनेशन, जेका आमी तिकेट म्हणटात. आनी अल्टिमेटली द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जे आमचे आसा, जेका आमी CEC म्हणटात, that committee is final authority to decide whom the ticket should be given. म्हणजे सगळ्यांनी कामाक लागचें अशें दिसता. जाका जाका इच्छा आसा इलेक्शन लडपाचें, आमी कोणाकूच आडयना. तेणें आपले इच्छेनुसार आनी पार्टी ताका अधिकार दिता. पूण एकाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 जाण आसा, हे गूड सायन दिसता. इट्स अ व्हेरी गूड सायन. केन्ना ते खूब 2 जाण 3 जाण 4 जाण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात. जेन्ना तांकां दिसता ही पार्टी आतां सत्तेचेर येतली, ह्या पार्टीची तिकेटीचेर रावलो जाल्यार आपूण आमदार जातलो, हें जेन्ना एक ताका दिसपाक लागता, तें गरजेचें, तें इम्पॉर्टंट.